हांगा ताईचे पुरा जेवण रेडी. यमी अंडा करी, उकड शीत आणि डाळी आणि एन्जॉय करूया आज स्पेशल लंच. प्लेटा घाला हा बटाटी. व्हॉट्सअप गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. आणि पुरजना की गुड मॉर्निंग. घंटी जल्ले 10 अराउंड 9:50 उठेलो. आज म्हाका सकाळ नास येयला काम ताजे खातीर हांव लेखले की आरामसेर उठोवो म्हळ्यार एक प्रॉपर आमकां न्हीद जेवकन एक 7 घंटा जितले. तर ताजे खातीर मदीं तूं हांव वचना खाली 4-5 घंटे न्हिदत आशिल्लो. बट आतां गोत ना, आतां म्हाका हांव न्हिदत आसा पुरो आनी जायना म्हाका म्हळ्यार ते हांव कशें जाता तसं क्लासान बसतना आसना मागीर म्हाका थंय आसता तेंची न्हीद येता तांकां शिकयतना. आतां हांव लेखलें नाका जितलें म्हाका बॉडीक रेस्ट मेळटा न्हू तितलें हांव रेस्ट करता. तर आतां उठयला आनी हांव आतां च्या दवरला आनी आतां ब्रेकफास्ट रेडी करता. तर अम्मा निमगेल्या ती सांगता आसना रुलांव करी. तर आतां हांव कशें लेखलें की आसना फ्रिजान तो आसना कॅरेट आसा आनी आमगे वटाण आसा. तर वेजिटेबल रुलांव करची करून आलोचन करता. लायक कांदो न्ही पुरो घाल न्हू सुपर. फस्ट हांव चॉपिंग करून घेता कॅरेट आनी हें पुरो कांदो न्ही पुरो आनी ताची मागीर रुलांव लायक करून फंड घाल्या. आज ही फूल स्पेशल वेजिटेबल रुलांव. तर हांगा चॉपिंग आनी पुरो जाल्ला. हांगा तो उदक हून करचें दवरला आनी तो आसना हांव वटाणो आनी कॅरेट आसना बॉयल करचें दवरता आनी हांगा तो पुरो फंड घालता. सुपर एक नंबर. आज ही फूल हेल्दी. हांव लेखल्या लशींची रुलांव फंड घालची मागीर लेखले की हें पुरो आसा तर घालयत न्हू ताजे खातीर हें घाल्ला म्हळ्यार लायक म्हळ्यार चिके वेजिटेबल्स आनी म्हळ्यार न्यूट्रियंट्स पुरो मेळटा न्हू ताजे खातीर. चलो फटाफट करया आतां फंड घालया आनी पुरो बाकीचे रेडी करया आनी एन्जॉय करया. तो उदक खतखत आयलो तो हांव तो न्हू कॅरेट आनी वटाण घाल्लो बॉयल जेवच्या खातीर. तो हांगा फंडा रेडी करता उर्द दाळी सासम अल्ले मिरसांग करबेव हें पुरो घालून रेडी करता. तर हांगा जे मिरसांग आसा ते नॉर्मल मिरसांग आमगे पोपटी मिरसांग आसता न्हू ते म्हळ्यार चड तीख नासतील. ताजे खातीर अम्मान सांगलें की एक काम करी 2 घाली म्हळ्यार ते चड तीख ना आनी कॅरेट घालता न्हू ताची की नाज्या गोडसाण मारता. ताजे खातीर अम्मान सांगलें 2 घाली. तर 2 घाल्ले. चलो आतां हांगा हे बॉयल जाता आसा आनी हांगा हे फणा रेडी जाता आसा. आज कांदो घालचे आसा तर कांदो घालून रुलांव करचें. हाजी पुरा फणा रेडी कांदो घालून रेडी. तर हांगा हांव आतां रुलांव घालता. मीठ आनी थोडें साखर घाला म्हळ्यार चिकी टेस्ट येवच्या खातीर आनी लायक करून आतां भाजूया आनी ताजे मागीर हेंचे उदक घालचें. हांव विंगड खाणा तेंचे उदक घालता. सुपर न्हू आजी एक नंबर ब्रेकफास्ट. रुलांव आनी लायक करून भाजून जाला. आतां उदक आसना आनी तू घालया. हें पळया गायस आमगे रुलांव रेडी जाला हांगा. सुपर. बट आनी चिक्के ढांकून दवरता मग चिक्के आनीक सुक्की सुक्की जेवो हे सुपर जाला पळया गायस. एक नंबर कसन कलर आयला आज नवे एक नंबर न्हय. भले चिकी वेळ जालो बट हेल्दी खावका न्हय सगळ्यांनी. चया पळया आतां आमकां आख्खा चिके ढांकून दवरता म्हळ्यार चिक्के हें लायक करून आनीक सिज्जो. हो 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 सुपर एक नंबर सॉलिड जाला गायस. पळया हांगा लायक करून आमगे रुलांव रेडी. क्या बात है. चलो आतां आमी ब्रेकफास्ट करया. प्लेटाक घालया आनी लायक करून एन्जॉय करया. उनो रुलांव प्लेटाक घाला. चलो अम्मा दितात. अम्मा रुलांव आज ही विंगडाची स्टाईल. कलर एक नंबर राहिला पळया सुपर कलर. म्हाका आसना गळ आसना मस्त अशी दुखता असं म्हाका दिसता. तें क्लायमेटान म्हाका दिसता भाई इतलो धुगडी आसना. आतां तो गोच्या आनी पुरो वेजिटेबल्स आनी हाडया आनी अम्मान आसना तुमकां गोतना तिने आसना उकडी तांदूळ आसना तिगे कवन जाल्ला. आतां उकडी तांदूळ ती अशींची म्हळ्यार ती हाडला न्हू काल्या तर तिगेले वाण घालून लायक करून तिने सिज्जून पुरो जाल्ला तिगेला. मला फटाफट तिने कुकरान सिज्जयले अशींची एक ट्राय करच्या खातीर कशी जाता करून. तर बाकीचे हांव वचून आतां भाजी आनी पुरो हाडटा. तर जस्ट आतां मार्केटात दाखोवन आयलो कांदो पुरा आमगे मिरसांग पुरा धनिया आमगेले प्रियमित्र धनिया पुरा हाडले आनी येताना आतां आसनो तांते हाडले. आज आसनो आमी करता आसा ती अंडा करी म्हळ्यार ह्या तांत्याक लायक करून बॉयल केला आनी लायक करून कांदो आनी चॉप करून एक नंबर आजी एग करी करचे सुपर. तांतंग शिजता आसा ताजे मागीर आमी आतां ग्रेवी खातीर आतां मसाला आनी पुरा रेडी करता आसा ती सुपर. आतां निमगो अम्माक कशी करची करून तिनका सारकी व्हिडिओ पळयला पळय आतां कशी करची करून. आज एक नंबर अंडा करी कोण करतास? आम करतास.
उकडी शीत आणि पुरा लायक करून वाण निघाला पड्या अम्मान आणि हांगा दाळी रेडी जाला तर आता कशी करचे एक ते शिजून घ्यायचे मागीर तेजे तेल दवरचें मिरसांग हळदी पिट्टी मीठ घालून चिकतें अर्द भाग करून फ्राय करून घ्यायचे दोन्ही बाजून कसं आहे एग एग आहे अच्छा ताजे नंतर 2 पियावू टमाटो लसूण अद्रक मिंट ना आमी कोथंबरी घालून जायत त्या घालून ग्राइंड करचे ग्राइंड करून आपासत हेजे तेल दवरून त्या भाजून घ्यायचे त्या भाजून ताजेर 2 टोमॅटो कट करून घालचे मिरसांगी पिठी घालची धनिया पिठी घालची आणि तुगेले गरम मसाला घालचे आणि हळदी पिठी घालची मिठा पिठी घालचे लायकून तो मसाला करून घ्यायचे आमगेला दही ना घ्यायचे दही घालका अच्छा ओके करून मागीर ते आमी फ्राय केलेला अंडा तांदूळ घालून बॉयल करून घ्यायचे आणि ताजे वेळ कोथंबरी बॉयल घालची ओ मला रे काम मस्त सांगतो काम कसं ना ते तुक त्या मात जायना तुगेल कामात निघत तशी ठीकच आता करूया आता फटाफट करूया अम्मान कशी सांगला तशी करची हांगा ते आता आल्ल लायक कोण पील करताच आणि टमाटानी पुरा कट करूया आणि आमगेल्या पुरा त्या मसालानी पुरा रेडी करून तुमकां दाखयता नंबर कशी सांगला तशी करचे हांव न्ही तिणे करचे टमाटो चॉप केला आले चॉप केला कांदो चॉप केला आमगे प्रिय मित्र धन्य आसा आणि लसूण आसा त्या पुरो आतां हांतू वचून आतां लायक करून ग्राइंड करतली आणि पेस्ट करतली आणि या टमाट्याचे कसं करचे मा ते फणा घालचे मागीर हे ग्रीन मसाला उठ अच्छा तो आता तू ग्रीन मसाला रेडी करतास ओके चलो ठीक आहे ते ग्रीन मसाला रेडी करतास तर हांगा ती काम करतास आणि हा या सोलोच काम करतास दोन्ही ओट्टो मेळ काम करतास तर हांगा लसूण आणि सोलोन जाल्ला मागेले तर आता कसं करतो गो जसं हे लायक करून आता मसाला करचे आसनो आता तांतू घालता हांव आता ग्रीन पेस्ट रेडी करया हो 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 सुपर काय दवरया आणि बाकीचे प्रिपरेशन रेडी करूया तर तांकां लायक करून बॉयल जाला आता लायक करून थंड करचे आसा ताजे खातीर थंड उदकाचे तोगू दवरला ना जे शेल्ल आसना प्रॉपरली भायर येना ते ताजे खातीर फस्ट ताका थंड उदकान दवरका म्हाका लायक करून मागीर ताजे ते शेल्ल न्ही पुरा निकळटा तांकां प्रिपरेशन स्टार्ट केला मन तांकां कायल दवरला कायलीन तो तेल घालला आणि ताजी मागीर कसं मा डायरेक्ट ग्रीन मसाला हवा आणि कसं जीर बीर कसं नाही नाव हो त्याच्या एक काम चिकी होऊन जाऊ ये की नक्का मिरसांगी पिठी तयार करून दवरया अच्छा ठीक आहे मिरसांगी पिठी हो हंगा मालवणी मसाला गरम मसाला मालवणी मसाला हंगा मालवणी मसाला असं तोची घालची गे हल्दी पिठी घालची असं कोथंबरी पिठी हा जिरा कोथंबरी जिरा न्हू जीर नाका धनिया जिरा त्यांची धनिया पावडर त्या पुरा घालचे आसा हांव पुरा रेडी करता आसती आता एग करी एक नंबर जाता आता हांगा दवरला हाका चिकी थंड जाला हाका लायक करून मागीर काडया हांगा दवरला पुरा आमगेल्या मसालानी पुरा तर हांगा तेलांनी पुरा होऊन जाला आता पेस्ट घालया हांव सांगला ना तुका ते उडताले आनी उडना जाल्ले चलो हांगा आता ग्रीन मसाला पुरा घालला सोन पोरमोड येतच त्या ग्रीन मसाल्याचे लायक करून हा एक नंबर गाईस पुरा आता साफ करून कितलं असं त्या तिथलं पुरा लायक करून त्याचे हांतू उद्दा घाल का न्हू मग हां ठीकच जितलं असं त्या पुरा घालया लायक करून आणि हाका लायक करून हे सिज्जुका होत न्ही न्हय हे सिज्जुका न्हू आनी हा कसं पेस्ट पळया वाव आणि हांतूची आता टमाट घालच्यो टमाट घाल्लो ताजे मागीर आमगे धनिया पावडर घालचे काश्मीरी लाल मिरची अंत आमी हे दळटे आसतना ग्रीन चिली घालनी म्हळ्यार ते मालवण मसाला घालता आसतना आता ताजे खातीर आमी घालनात ते आता हळद घालचे नेक्स्ट मीठ आता लास्ट तू मालवणी मसाला आम्हा चड घालना का यो बद्दूची टोमॅटो घालतात ओके टेन्शन आता पुरा लायक करून मिक्स करूया आणि लायक करून ग्रेवी रेडी करूया फुल एक नंबर ग्रेवी आम्हा उद्दा घालता दिसता तुला सुपर लायक करून नाका बॉईल येवो थोडे उद्दा घालका तू मला ना जाल्यार ते चिक्के म्हळ्यार ते करपताल तोगू उद्दा घाल न्ही जाल्यार ते तोगू मुळांत पुरा
चिटकताले तर लायक कोण ग्रेवी रेडी करया आनी ताजी मागीर या तांती सोलू न्हू लायक कोण ता कट कर न्हू वापस ते तेलान तूं लायक कर न्हू फ्राय कर न्हू ताजी मागीर ग्रेवीन तूं घाल न्हू मागीर मुडचें हांगा आतां ढंकून लायक करून दवरला सिच्चाक आनी कसन पोरमोळ येतस गायज हा 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 त्या कोथंबरीच पल्ल्याचे ते पुरा पेस्ट घालला एक नंबर चलो चल तू चिके हे पळया गायस ग्रेवी पळया ओहो हो 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 वाव सुपर जाल्ला पळया ग्रेवी टमाटा कसं लायक करून मॅश करता हां मागीर हांगा ग्रेवी एक नंबर जाल्या पळया सुपर टमाटानी चिक्की हांव लायक करून मॅश केला आनी कितें करतास आनी चिक्की उदक घालया म्हळ्यार ना जाल्यारच न्हू हें ग्रेवी उण जातलें आमकां तांतेनी पुरो लायक करून हाजे शेल्ल पुरो काडला आतां लायक करून 2 भाग करता ताका आनी चिक्की उदक घालया तूं आतां थोडे आमी हाका आनी के पकोया बसते दिवसा मागीर आयकल ना पकोया हांगा तांते हाका 2 भाग करतास तांतेनी लायक करून कट केला हाका लायक करून तो फ्राय करगा हाका प्लॅन आनी चिक्की चेंज हांव सांगता की तांते कसं नाका फ्राय करचें अशी इंची घालया घेया तूं स्टायल एक काम करया तशी नाका म्हाका करचें हे ग्रेवी जाल न्हय तर असं कसन करची गो तुझं वाटोळ घेवचें वाटोळीन दवरया ठीक आहे ऐक वाटोळीन दवरया ताजी वयर ग्रेवी घालया ना जाल्यार कसन जाता गो पुरो विरताल ना जाल्यार ना जाल्यार एक एक करया आनी ताजी मागीर ते थोडे वेळ दवरया मागीर एक एक काणू करया तशी करया तर तूं सांग कशी करची करून हाजी मागीर न्हू तूं अशी करच्या ना जेते म्हळ्यार ताका चलच्या ना चडल्यार गेल्ले ठीक आहे चलो अशी दवरया हे पुरा सायडाचेच न्हू पुरा खडी आहे एक एक करून घालतस गोत ना कशी आहे स्टाईल होय वा ठीक आहे सर आमगेल नवे आयडिया दिसती आहे कसं गोत ना हा 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 सुपर ताजी रोज घालचे हां हें म्हाका आतां कळ्ळें हें आमी गोवान तूं रोस आमलेट खाता रोस आमलेट मेळटा गोवान तूं तशींची एक रोस म्हळ्यार ऑमलेट करचें आनी ताजी वयर हें रोस घाल न्हू लायक कर न्हू मजा येता खावच्या गो तुका हां आतां तेंची तशींची ग्रेवी जाल्ला हें चलो ठीक आसा आमगे फायनली हें ग्रेवी जाल्ला चिक्क्यात आनीक चिक्की बॉयल करया ताजी मागीर आमगेल ग्रेवी रेडी एक नंबर लंच ऑलमोस्ट आमगेल रेडी जाला एक नंबर जाला सुपर गायस ताजी मागीर फायनल तुमकां दाखयता कोथंबरी पल्ल घाल न्हू आमगेल प्रिय मित्र धन्या घाल न्हू हा 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 कसन फॉर्मोळ येता न्हू ताजें आनी लुकय पुरा चेंज जातलो ताजें आमगेल प्रिय मित्र धन्या आ हा 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 क्या बात है सुपर एक नंबर जाला गायस पळया कसन कलर आयला पळया एग करीक बेस्ट हांगा रांदेनी पुरो जाल्ला आतां खाली चपाती करची आसा अम्मा आतां कालयता पीठ आनी लाटून दितले हांव फटाफट भाजून घेता आनी लायक करून आईचे दनपारचे फूल हेल्दी मस्त पुरा प्रोटीन्स कार्बोहायड्रेट्स पुरा मिक्स जेवण आमगेलें हाजी एक नंबर हेल्दी लंच हाजी चपाती रेडी हांगा आतां आईचे पुरा जेवण रेडी यमी अंडा करी उकडे शीत आनी दाळी सुपर एक नंबर हेल्दी लंच चलो आता फटाफट प्लेटा घालता अम्मा दिता आनी हांवें जेवता आनी एन्जॉय करया आज ही स्पेशल लंच प्लेटा घाला कसून दिसतस पळय एक नंबर जाला यार अम्मा अंडा करी अम्मा सुपर कशी जाला तूची केला आता कसं सांगचे हां अंडा करी हां बद्दलची जेवण हांव मागीर थोडे न्हिदलो आज म्हाका भायर क्लास नाशिल्लो ताजे खातीर आतां म्हाका क्लास आसा मागीर ताजे उठोवन मागीर थोडे वेळ एडिटींग करता आशिल्लो कसन शॅक जाता असो बाप रे इतलो गरम जाता असो अजीब गरगड असो न्हू आज फूल कसन हीट आयला तर घंटी जाल्ले 10 आनी जस्ट मागीर आतां क्लास जाल्ले आनी हांव चिक आतां एडिटींग करचें बसता थोडे फार बाकी आशिल्ले तावडे करनी आशिल्ले हांगा मस्त जळ्ळा रे येयलो आतां खंय नको आयलो ना आनी आईचें पुरो काम जालें आनी कसन गरमी जाला मेघाल हालत पळय कसन जाला तावळ मात्ती कणकण जेवण जाल्ला
इतलं शाक जात तसं ठीक असं आईचे दिवस केलो भल्ले थोडं हेक्टिक शेड्यूल असं आणि चलो आता व्हिडिओ एंड करता तुमको पूरे जाने की आमचे व्हिडिओ पसंद आले प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा गाईज अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोकणी केबल बाय गाईज गुड नाईट टेक केअर